नमस्कार येवकार तुमकां. सध्या आमी आसा नव्या जुवारी पुलाचेर आनी कांय वरां भितरूच हो जुवारी पूल सगळ्या लोकांक खातीर उक्तो जातलो. एक म्हत्वाची घडणूक ह्या 2022 वर्सा जाली ती म्हणजे जुवारी पुलाचें इनॉग्रेशन जालें, एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन जालें आनी आयुष हॉस्पिटलाचें इनॉग्रेशन जालें. आमचे बरोबर आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. देव बरें करूं सर. तुमी येता आसतना स्वता चलयत गाडी घेवन आयले. आर यू ट्रायंग टू सिग्निफाय समथींग? हरशीं तुमी म्हणजे ड्रायव्हर बी आसा? ना, म्हाजे बरोबर आज हांवें आमचे पुलाचे कॉन्ट्रॅक्टर तांचो इन्चार्ज मिस्टर जोशी म्हाज्या बरोबर आशिल्लो. खूब तेंपार ड्रायव्ह करपाचें अशें दिसलें आनी तेंय बी नव्या पुलाचेर गाडी चलोवपाची उमेदूय आशिल्ली. तितून करून ड्रायव्ह करून एक सहज कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना म्हाजे बरोबर मेन कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर आसा ताका बरोबर घेवन ड्रायव्ह करपाचो फिलूच वेगळो आशिल्लो. कारण गेली कितलींशींच वर्सां सातत्यान हो ब्रीज कन्स्ट्रक्ट करपा खातीर तो स्वता काम करता. म्हणजे 2019 हांव CM जाल्या उपरांत तरी हांव तेजे कडेन कॉर्डिनेट करता. सगळ्यो चॅलेंजीस तेणी फेस केल्या, ताजे फिलिंग्स त्या खातीर सायडीक ताका बसून ड्रायव्ह करून ह्या पुला वयल्यान या म्हटलें. त्या निमित्तांत म्हाकाय फील येतलो की ड्रायव्ह करपा खातीर तितली ह्या ब्रिजा वयल्यान फाल्यां सकाळी फिलिंग्स किंवा मजा येतली ड्रायव्ह करपा खातीर. कितल्या स्पिडीत वचूं शकतले, कितल्या बेगीन पावपाक शकतले. आनी एखादो कॉन्ट्रॅक्टर म्हाज्या बरोबर आसा म्हाज्या वांगडा आनी ताका घेवन ड्रायव्ह करपाक हाच्या खातीर एक वेगळोच आनंद आशिल्लो. 100 क्रॉस करना न्ही तुमी? कारण हांगा 100 लिमीट आसा. ना हांव एकदम स्लो आनी 40 स्पिडीत गाडी चलयत आयल्लो. ओके. 2022 वर्स पळयता आसतना हाऊ डू यू रेट इट? गुड ऑर बॅड? ऑफकोर्स गूड. 2022 वर्सांत म्हाज्या खातीर खूब बरें आसलें. कारण 2022 एक म्हणजे हांव परत मुख्यमंत्री पदाची शपथ म्हाका घेवपाची संद भारतीय जनता पार्टीक म्हाजे सिनियर लिडर्स म्हणजे मोदीजी पासून JP नड्डाजी, अमित शाह हांच्यांनी आनी म्हाजे सगळे आमदार वांगडी हांच्यांनी म्हाका दुसरे फावटी मुख्यमंत्री जावपाची संद म्हाज्या पार्टीत म्हाका दिली. त्या खातीर एक 2022 हें म्हाज्या खातीर खरोखरूच बरें वर्स आशिल्लें. पर्सनली आणि CM म्हणून हाऊ डू यू रेट? कारण हाजे दीस इज नॉट ओनली इयर ऑफ एज अ CM. हाज्या पयलीं तुमी फाटली वर्सां पळयल्ली आसा. हाऊ वूड यू रेट एज अ CM 2022? ऑफकोर्स 2019 CM म्हणून म्हाजी सुरवात जाल्ली आनी स्टेप बाय स्टेप म्हणजे लोकांक पयलीं हांव म्हणजे बाय एक्सिडेंटल CM दिसलो की ना थोड्या दिसा पुरतो जाला. मागीर आमी बायपोल 3 इलेक्शन जिखले, लोकसभा जिखले. ताज्या उपरांतूय लोकांक धास्ती आशिल्ली, केन्ना वयतलो कळनाशिल्लें. ताज्या उपरांत ऑटोमॅटिकली काँग्रेसचे 8 MLA आमच्या कडेन येवपाक शकले म्हाज्या लिडरशिपीचेर विश्वास दवरून, केंद्रांतले आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाचेर विश्वास दवरून जिल्हा पंचायत जिखत गेले. ताज्या उपरांत म्युनिसिपालिटी जिखत गेले. माय लिडरशीप इज एस्टाब्लिश. ताज्या उपरांत डायरेक्टली त्या खातीर हांव अशें म्हणटलो की 2022 सुरवात आसा. म्हणजे म्हज्या टेन्युअराची ही आत्ताची सुरवात आसा. आतां ती स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करीत गेला. सो दॅट स्टेटीची डेव्हलपमेंट जायत गेल्या म्हाज्या दृश्टीन. म्हणजे एक स्टेप फुडें वचत आसा. फाटल्या वर्सा ह्याच दिसा तुमकां दुगदूग आशिल्ली की फुडल्या वर्सा आपूण डिसेंबरान आसतना CM आसतलो काय ना म्हणून? म्हाका दुगदूग नाशिल्ली. म्हाका विश्वास आशिल्लो गोंयच्या जनतेचेर. ज्या पद्दतीन 3 वर्सां हांवें काम केल्लें, ज्या पद्दतीन गोंया खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर हांव कंटिन्युअसली वावुरतालो आनी म्हाका म्हाज्या पार्टीच्या नेतृत्वाचेर म्हाजो विश्वास आशिल्लो. म्हणून म्हाका बिलकूल दुगदूग नाशिल्ली. पण लोकांक दिसतालें की भारतीय जनता पार्टीचें राज्यात येवचें ना. 13-14 इंचे आमदार येतले, कोण तरी दुसरी पार्टी खंयची तरी, कोण तरी दुसरो मुख्यमंत्री जातलो अशें थोडे जाण म्हाजे विरोधक जे आसा पळय न्ही तांकां दिसतालें. लोकांकूय बीन विरोधकांक दिसतालें. 2022 आमकां जर पळयलें आमी एक रुमर आमी सातत्यान पळयली की CM चेंज जाता म्हणून. एवरी टायम CM गेलो CM चेंज जाता, CM चेंज जाता. ती रुमर तुमकांय सतायताली की CM चेंज जाता म्हणून? आयकल्ली तरी तुमी? लोक विचारता? हांवें रुमर आयकल्ली बट म्हाका सताय नाशिल्ली. म्हाका विश्वास आसलो म्हज्या पार्टीच्या नेतृत्वाचेर. म्हाका विश्वास आसलो म्हज्या बाकीच्या सगळ्या वांगड्यांचेर. त्या खातीर वयल्यान रुमर आसली तर 12-13 येता म्हणून ही रुमर आसली. बट म्हाका विश्वास म्हज्या पार्टी कार्यकर्त्यांचेर, पार्टी लिडरशिपीचेर आशिल्लो आनी आमी 22 म्हणटाले. आनी तेच आमी 22 20 येवपाक शकले. 2 लागीं येवन गेले. 22
हे सिद्ध करता आसतना आमी 20 पर्यंत पावले हो खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. तर सध्या लोक जेन्ना फेस्टीव सिजनान आसा की न्यू इयर आहे तेन्ना आतां आमी पळयलें की विरोधक आनी तुमी एकमेकाचेर सध्या आरोप प्रत्यारोप चल्ला असेंब्ली सेशना खातीर. ते म्हणटा की तुमी भिता तांचे खातीर 7 जाण उरल्या तरी पूण तुमी कित्याक भिता काय म्हणटा. हांव बिलकूल भिना आनी विरोधकांक तर भिवपाची गरजूच ना आनी भिवपाची गरज ना म्हणून हांव परत परत लोकांक सांगता आनी हांव कित्याक भितलो. ही फावटीची असेंब्ली जी आसा ही राज्यपालाचें अभिभाशण. राज्यपालाच्या अभिभाशणाच्या उपरांत 3 दीस ही असेंब्ली आसा तीच आसा. फुडलें बजेट सेशन आसा. बजेट सेशन कितल्या दिसाचें आसतलें तेन्ना डिसायड करतले. ते म्हणटा प्रायवेट मेंबर्स डे तुमी कट केलो तांचो हक्क काडून सोमार दीस सुरू जाता तर मंगळार बुधवार ब्रेस्तार जाता. ब्रेस्तारा जर 3 दीस सोंपता आनी ब्रेस्तारा असेंब्ली सोंपयली जाल्यार तेका आमी कितें करतले. ते म्हणटा मंगळार ते शुक्रार करा म्हणून. आतां ते तेंच्यांनी ते कोण डिसायड करपी. गव्हर्नराचे डिसायड केन्ना सरकार मेळून थारयता केन्ना जावपाक जाय. ओके, दुसरी गजाल म्हणजे जुवारी ब्रिज जाता हे एक बरी गजाल पूण बाकीच्या लोकांनी म्हटलें की हे तुमी 2 दीस डिले केले आनी ताका लागून ट्रॅफिक जॅम जालें आनी दिसलें बी ट्रॅफिक जॅम. हांव लोकांची दिलगिरी व्यक्त करता. म्हाका खबर आसा की ट्राफीक जॅम ह्याच 2 दिसांक जालें अशें न्ही. ट्राफीक जॅम कंटिन्युअसली गेली कितलींशींच वर्सां जाता. आमी सातत्यान जुवारी ब्रिजा वयले ट्राफीक जॅम खूब वर्सां पळयत आयिल्ले आसा. आमी उद्घाटन खरें म्हणजे 26 तारखेक पयलीं म्हटलेलें ते 29 तारखेक गेलें. ज्याने हो प्रोजेक्ट करपा खातीर माननीय लिडरशीप माननीय मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल माननीय गडकरीजी हांच्यांनी नॅशनल हायवेचे इतके मोठे प्रोजेक्ट दिले आनी शेवटी तांच्या हस्ते उक्तावण जावचो ही आमची इच्छा आशिल्ली. लोकांची तशीच इच्छा आशिल्ली आनी ताका लागून थोडोसो उशीर जालो आसत जाल्यार म्हाका दिसता की येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट केला ताजें लोकार्पण करता आसतना तेजेंच मोठें फंक्शन जावप आनी त्या मोठ्या प्रमाणांत लोकांक कळप हाज्या खातीर फंक्शन दवरपाक 26 तारखेक ते 29 तारखेक जालें. एकच फरक आसा. फक्त त्या खातीर म्हणजे आमच्या हेच्या खातीर ट्राफीक ब्लॉक जाला अशें कांय ना. ट्राफीक ब्लॉक गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे नॉर्थांतल्यान सावथाक वयता एअरपोर्टार वयता ते लोक पळयत आसा. पूण लोक म्हणटा की हांगा ब्रिज रेडी आशिल्लो आमकां वचपाक दिवपाक जाय आशिल्लें. ब्रिज रेडी आशिल्लो बट त्या ब्रिजाचे जेन्ना एखादो कार्यक्रम जावपाक जाय एखाद्या उक्तावणाचो कार्यक्रम ज्या सरकारान केला ज्या मिनिस्टरान इतकें डेडिकेशन केलां तांचेय खंय तरी भोवमान आसा. करपी इंजिनियर तांचेय खंय तरी फेलिसिटेशन. तांकां तितकोच एक सुवाळो करून जर तो कार्यक्रम केलो जाल्यार खूब थोड्या जाणांक जांकां दिसता की हेजी क्रेडीट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक वयची न्ही हेची क्रेडीट मोदीजी गडकरीजी प्रमोद सावंताक वयची न्ही तांच्या मातशें पोटान दुखला ती दुसरी गजाल आसा. हांगा ट्विट्स आमी पळयले की पयलींचो ओल्ड जुवारी ब्रिज असोच जाल्लो आनी इंदिरा गांधीक रावून रावून फायनली किरण बेदीन खंय तो लोकां खातीर ओपन केल्लो. आतां आयचो ब्रिज हो 2 दिसाची गजाल आशिल्ली. अशें नासलें की हांगासर दुसरो अल्टरनेटीव ना. दुसरो ब्रिज आसलो जाल्यार ती ब्रिजा वयल्यान वचूंकूय मेळटालें. त्या खातीर फक्त आमी म्हणटा की थोडोसो एक 2 दीस हेवटेन तेवटेन ट्राफीक जॅम जालो. हो जेन्ना तुमी जेन्ना CM जाले तेन्ना हो ब्रिज अर्द्याचेर आशिल्लो. तेजे उपरांत कोवीड जालें. तेजे उपरांत चायनीज कन्सल्टंट सारके खूब वेगवेगळे प्रकार जाले आनी डिले जायत आयले. यू आर शुअर की हो ब्रिज जातलो म्हणून काय तुमकां अशें दिसलें एका टायमार की हे सगळे अर्दकुटे उरूं शकता. 2019 हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत म्हणजे हांव मार्चान मुख्यमंत्री जालो आनी एप्रिलाच्या एंडिंगाक सुमार हांव ह्या ब्रिजाची एक रिव्यू मिटींग घेतली. मेन तांचो कन्सल्टींग इंजिनियर बाब जोशी आज म्हाज्या बरोबर आशिल्लो तांकां मेळ्ळो आनी ताज्या उपरांत कन्सल्टंट तेंचे प्रोजेक्ट तांकां सगळ्यांक मेळ्ळो. हांव कॉन्फिडंट आशिल्लो की ब्रिज जाता तितके बेगीन पुराय जातलो कारण तांचोय तितकोच विश्वास आशिल्लो की जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक. एक मदीं प्रॉब्लेम कोविडाचो सगळ्यांत व्हडलो जालो कारण तांचो कन्सल्टंट चायनीज कन्सल्टंट आशिल्लो ताका हांगा येवपाक मेळना म्हणून डिले जायत गेलो. बट म्हाका दिलीप बिल्डकॉन म्हण बाकीचे सगळे कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हांचो विश्वास दृढ आशिल्लो की जाता तितके बेगीन प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक. आनी म्हाकाय खबर आशिल्लो फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट सुद्दां आसतना म्हणजे मदले बरेचशे प्रॉब्लेम येवन गेले बट ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करतलो हेजो म्हाका विश्वास आशिल्लो. नांव दिवपाचेर सदांच कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या. आतां ह्या पुलाक नांव दितले काय दिवचे ना आनी दितले जाल्यार कोणाचें दितले. आयचे घडीक प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जावंक ना. प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट ही फर्स्ट फेज. प्रोजेक्ट पुराय कंप्लीट जाल्या उपरांत आफ्टर ऑल दीस प्रोजेक्ट CPWD म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीच्या अंडर येता. सेंट्रल मिनिस्ट्री बाकीच्या सगळ्यांक कन्सल्टेशन करून मागीर विचार केलो वयतलो. आत्तां तसो नांव दिवपाचो कांय विचार ना. एअरपोर्टा विशीं सगळ्यान पयलीं म्हाका विचारपाक तुमकां लागीं खंयचो एअरपोर्ट मना कडेन दाबोळे काय मोपा. तुमी आतां मुख्यमंत्री म्हणून भायर केन्ना वता तेन्ना परत गोंयांत येतले देंवतले खंयच्या एअरपोर्टाचेर. म्हाका दोनूय एअरपोर्ट म्हाज्या लागीं
ज्या म्हणजे दाबोळी एअरपोर्टा वयल्यान म्हणजे गोंयची सुरवात गोंय लिबरेट जाला तेन्नाच्यान आयज पर्यंत जाणी सर्वीस दिली तेणे हेजे व्हडले ट्युरिजम हांगासर बिल्ड करपा खातीर ज्या दाबोळी एअरपोर्टाचे आमकां सातत्यात दाबोळी एअरपोर्टाचो आमी यूज केलो नेवीन आमकां सहकार्य केलें खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर बिल्ड ट्युरिजम इंडस्ट्री बिल्ड जावपाक शकली नो डावट आमी आत्तां मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बांदला तो इन फ्युचर म्हणजे फुडल्या जनरेशना खातीर म्हणा किंवा फुडल्या 50 वर्सांचो 100 वर्सांचो विचार करून दाबोळी एअरपोर्ट बांदला बट दोन्ही एअरपोर्ट तितकेच म्हत्वाचे आसा हांव देंवतलो खंयसर म्हटलो काय जेन्ना म्हाका जी फ्लायट अवेलेबल आसा ज्या जाग्यार त्या जाग्यार हांव देंवतलो फेवरेट बी एअरपोर्ट तसं काय ना बिलकुल ना फेवरेट एअरपोर्टचो प्रश्नच येना ओके एकूच आसा आतां हो एअरपोर्ट म्हाज्या टेन्युअरान तो इनॉग्रेट जालो हो म्हाज्या खातीर एक प्लस पॉयंट आसा बट दॅट इज म्हाजो म्हणजे मोपा म्हाज्या खातीर फेवरेट दाबोळी अशें कांयच ना हांवें त्या खातीर म्हटलें हांगासर हेजी व्हडली ट्युरिजम इंडस्ट्री जी डेवलप जाली ती दाबोळी वयल्यानूच जाली हें आमी विसरपाक शकना टॅक्सीचो सध्या प्रश्न आसा तुम्ही यू आर फर्म टू गो एड विथ टॅक्सी ॲप काय आणि 5 तारीख आमी आतां उलयता तेन्ना एक 6-7 दीस उरल्या की फर्स्ट फ्लायट येतली म्हणून तुमकां दिसता की तितल्यो टॅक्सी अवेलेबल आसतल्यो काय 100% हांव टॅक्सीकार भावांक सांगपाक सोदतां की तांच्यांनी सरकाराक सहकार्य करपाची गरज आसा आमी सगळे गोवा टॅक्सी एपाचेर येवपाची गरज आसा तेंच्यांनी गोवा टॅक्सी एपाचेर पयलीं रजिस्ट्रेशन करचें आनी मागीर डिस्कशन सुरू करचें कारण आतांच्या घडीक जर आमी पळयत जाल्यार आमकां टॅक्नॉलॉजीचो यूज करूनच टॅक्सी ज्यो आसा पुराय जगार आनी देशांत सगळे कडेन वापरता फक्त गोंय हें एकूच फाटीं पडलां आनी तें फक्त प्रत्येक फावटी आमकां ज्या जाग्यार वचत त्या जाग्यार तें आयकचेंय पडटा आनी त्याच बरोबर त्या जाग्यार प्रत्येक जाण म्हणजे तुमचे कडेन आजुनूय ओला उबर सुरू जावंक ना हें म्हणटा म्हणून सरकार स्वताचो गोवा टॅक्सी एप हाडटा त्या खातीर सगळ्यांनी टॅक्सी एपाचेर येवचें 5 तारखेक जेन्ना सुरू जातलें तेन्ना काय टॅक्सी ॲप रेडी जावचो ना टॅक्सी ॲप तयार जाला आमी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन सुरू केलां आनी त्या खातीर 5 तारखेचेर गोवा टॅक्सी एपा वयल्यानूच मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू केला कॅबिनेटान एप्रूव दिवना तुमी म्हणून रावले तेच्या खातीरय आमी म्हणजे बाय सर्क्युलेशन करून कॅबिनेट एप्रुवल दितले आनी सुरवात ओके मोपा एअरपोर्टा विशीं तुमी टेक ओवर केले तेन्ना थंय अशीच परिस्थिती आशिल्ली म्हाका दिसता बिल्डिंगूय जावनाशिल्ली फक्त लँडाचे प्रॉब्लेम्स चालू आशिल्ले तुमकां गॅरंटी आशिल्ली की आपूण ह्या टेन्युअरान मोपा एअरपोर्ट सुरू करतलो म्हणून 100% म्हाका खात्री आशिल्ली कारण 2000 तशेंच मार्च 2019 जेन्ना रिव्ह्यू घेतलो आनी पळयलो तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरूय कॉन्फिडंट आशिल्लो की प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन सुरू करपाक जाय आनी इट इज अगेन शेअरिंग बेसिसचो एअरपोर्ट आशिल्लो त्या ती कॉन्ट्रॅक्टराकूय बी जाता तितके बेगीन एअरपोर्ट सुरू जावपाक जाय आसलें आनी दुसरी गजाल जी आसा ही एक म्हणजे कोवीड हे निमित्त आशिल्लेंच बट त्याच भायर लोक जे कोर्टान गेले आनी ताच्या खातीर जो डिले जालो तोय डिले खूब मोठो डिले 1-1.5 वर्साचो डिले जालो आनी ताका लागून वेरियस कारणांनी थोडोसो उशीर जालो आसलो बट तेजें काम कंटिन्युअसली फॉलोअप कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सगळे आनी आमचे डिपार्टमेंट सिवील एविएशन हे फॉलोअप करताले त्या अनुसार की प्रयत्न तर आमचो खरें म्हणजे फाटल्याच म्हाज्या टेन्युअरान आसतालो की फाटल्या इलेक्शनाच्या पयलीं जावचो म्हणून बट तो थोडोसो एक 6 म्हयने उशीर काय जायना बट ह्या टेन्युअराच्या सुरवातीक आमी इनॉग्रेट करपाक शकले ओके एक सगळ्यांकूच प्रश्न आसा खुबशे जाण सोशल मिडियाचेर कॉमेंट्स घालता आनी तुमचे विशीं खूब कॉमेंट तुम्ही वाचता बी ते कॉमेंट काय सो दॅट लोकांक कळपाक घालप काय ना घालप म्हणून हांव इतके कमेंट सोशल मिडियाचे खंय वाचीत बसतलो केन्ना 1-2 कॉमेंट केन्ना तरी चुकून केन्ना तरी वाचता म्हाजी सोशल मिडियाची टीम म्हाका एखादो दुसरो केन्ना तरी सांगत आसता बट जेका कोणाक टिका करपाची आसा तो टिका करीत रावतलो पण बरेय बी बरोवपी खूब जाण आसात ते एप्रिशिएट करपाक जाय खूब जाण एकदां बरें बरयता पयरची जुवारी ब्रिजा वयली सेल्फी म्हाका दिसता सगळ्यांत हायेस्ट लायक आतां पर्यंत त्या सेल्फीक मेळ्ळे आनी ताकाच आव्हान धरून म्हणजे हांव आतांच जोशी विचारतालो की कितले ऑलमोस्ट म्हणजे 10,000च्या पेक्षा चड फुटफॉल 2 दिसाच्या भितर येवन गेलो मागीर 28 तारीख आमी प्रिपरेशना खातीर बंद केलो नाजाल्यार कितलेशेच लोक जे आसता हे जुवारी ब्रिजाचेर तशे येतले आसले हो प्रकार आसा आयुष हॉस्पिटला विशीं दारगळे जे सुरू जाल्ले आसा यू आर हॅपी बिकॉज यू आर CM ऑफ द स्टेट वेन दीस हॅपन काय यू आर हॅपी बिकॉज यू आर युअर सेल्फ डॉक्टर आयुर्वेदीक डॉक्टर ना हांव मुख्यमंत्री आसतना आयुष हॉस्पिटल गोंयांत एम्साचें आनी नॉट ओन्ली द आयुष हॉस्पिटल बट ग्रॅज्युएट आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज गोंयांत सुरू जावप आनी तें बी म्हाज्या ह्या टेन्युअरांतल्यान ही म्हाज्या खातीर खूब आनंदाची गजाल आसा आनी अशा पद्दतीची फॅसिलिटीज पुराय देशांत
आयुर्वेदीक कॉलेज आणि खंयसरूच ना. दिस इज द फर्स्ट दीस टायप ऑफ फेसिलिटीज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ गोवा. त्या खातीर म्हाज्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. बींग आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हणूनय म्हाज्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. तुम्ही सीएम असताना केन्ना अशें हें आयलां की तुमकां कोणाक पेशंटाक चॅक बी करचो पडला तेन्ना तुमी एक हातून गेल्ले ते पयला मेळ्ळें आजिलोन. इट वॉज अ रिप्रेझेंटेशन. माझ्या वाढदिवसाच्या निमित्तान हांवें म्हणजे आजिलो हॉस्पिटलान वचून म्हणजे एज अ कोविडाचो कार्यकाळ आशिल्लो, डॉक्टर्स कशा पद्दतीन मेडिकल सेवा दिता हे बी त्यांच्या खातीर एक मोरल बूस्ट दिवपाक जाय आशिल्लो. म्हणून काही वचून हांवें थोडेशे पेशंट्स जे आसा आजिलो हॉस्पिटलान वचून ते दिसा पळयले टोकन म्हणून. आयुर्वेदीक ओपीडीत वचून आयुर्वेदीक पेशंट पळयले. बट ताज्या उपरांत केन्ना जे डायरेक्टली ऑपॉर्च्युनिटी येवंक ना. एक 2-3दा रोडाचेर एक्सिडंट जाल्लो, ताका प्रायमरी फर्स्ट एड करून एकदां म्हाजेच गाडयेन एकदां एम्ब्युलन्सान अशी वचपाची संद केन्नाय जर कोण रस्त्यार दिसलो आसत जाल्यार म्हजें मन करिना वयचो म्हणून. ताका प्रायमरी फर्स्ट एड ही सदांच दिता किंवा तेजी विचारपूस तरी करता आनी मागीरूच हांव फुडें वता. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्सा विशीं उलयता आसतना फाटल्या एका वर्सान डू यू थिंक यू हॅव बीन एबल टू गिव जस्टीस टू वेरियस डिपार्टमेंट? ऑफकोर्स जे फाटल्या एका वर्सांत खूब मोठ्या प्रमाणात एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स जे आसा हे आमी राज्यांत करपाक शकले. म्हणजे ईज ऑफ डुईंग द बिझनस हाज्या खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स, मागीर ते रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट्स आसतले किंवा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आमी लॉन्च करपाक शकले. इन टुरिजम न्यू टुरिजम पॉलिसी आमी लॉन्च करपाक शकले. स्टार्टअप पॉलिसी, इवन दो IT पॉलिसी, ह्या सारक्या प्रत्येक डिपार्टमेंटान आमी न्यू पॉलिसी काडली. आनी त्याच बरोबर टुरिजम सारकेल्या हितूंतल्यान आमी जे रजिस्ट्रेशन करपा खातीर पयलीं जवळपास 15 ते 20 डिपार्टमेंटा कडेन वचून पर्सनली लागताले. आतां 3 फक्त NOCचेर डायरेक्टली हॉटेल रजिस्ट्रेशन करूं येता. इतल्या मोठ्या प्रमाणात रिफॉर्म्स जे आसा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी रिफॉर्म्स घडोवन हाडल्या. आनी त्या खातीर गोंयांत नाव द बिझनस करप हेका आमी ईज करपाचें काम हे गोंय सरकारान केलां. तुमचें एटिट्यूड कितें? झिरो टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन काय नो करप्शन? नो करप्शन ह्या बेसिसाचेर आमी येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता त्याच पद्दतीचे सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमचें काम सुरवात केलां. इंडस्ट्री पयलीं म्हणटाली की कांय डिपार्टमेंटांनी, आय वूड नॉट नेम देम, की अशी लॉबी तयार जाल्या की तांकां फोडप न्ही इवन सीएमाक सुद्दां डिफिकल्ट आसता. खंय तरी अडथळे हाडीत आसता, मागीर कोणाक तरी पयशे दिवचे पडटा आनी ते पास करून घेवचे पडटा. आतां इंडस्ट्री कडल्यानूय खूब बरे फीडबॅक येत आसा. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्री सेक्टरांतले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक घेतला. आमी म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आसतलो किंवा टुरिजम बोर्ड आसतलो, तांकां जे बोर्डाचेर घेतलेले आसा, इंडस्ट्रींतल्या लोकांक बोर्डाचेर घेतला. म्हणून तांचे कन्सर्न प्रॉब्लेम्स जे आसा इन मिटिंगेन किंवा बोर्ड मिटिंगेन ते रिजॉल्व जाता. सो दे आर ऑल्सो हॅपी. 2023 आतां 2022 हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जाले. ऑलमोस्ट आतां हो जातलो फाल्यां ओपन. खंयचो वन प्रोजेक्ट दॅट यू वूड टेल पीपल अबाउट? 2023 खातीर कन्वेन्शन सेंटर हे खूब वर्सांची आमी वाट पळयता. कन्वेन्शन सेंटर गोंयांत जावपाक जाय, जितून इफी जातले किंवा वेगवेगळी कन्वेन्शन जातली. ताजो फावंडेशन स्टोन आमी कन्वेन्शन सेंटराचो फावंडेशन स्टोन 2023 सुरवातीक आमी घालता. ताज्या भायर आमी PPP बेसिसाचेर आमचे वेगवेगळे बस स्टँड्स आसात. कदाचित मडगांवचो बस स्टँड, म्हापसा बस स्टँड हे बस स्टँड सुरू करपाच्या विचारान आसा. हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जाता तितके बेगीन क्रिएट करपाक शकतले. इवन दो आमकां फार्मसी कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज हाज्या सारकिले प्रोजेक्ट जे स्टेट ऑफ द आर्ट ज्यो कॉलेजी मेन उरल्या ते प्रोजेक्ट पुराय करपाचे आसा. तुमकां असो एक गजाल जी 2022 तुमकां दिसली की अरे रे करपा जाय आशिल्ली ती उरली आतां 2023 करची पडटली? तशें पळोवंक वचत जाल्यार हांव म्हणटलो की ज्यो फार्मसी कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज ज्यो स्टेट ऑफ द आर्ट हांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते आमी अजून दिवपाक शकूंक ना. ते खरें म्हणजे सुरवात करपाक जाय आशिल्लें, बट ते ह्या वर्साक निश्चितच सुरवात करपाक शकता. ओके, नेक्स्ट आतां जेन्ना सेशन्स येतले पळय, कॅन वी सी CM मोर कॉन्फिडंट? कारण आमी आतां पळयलां की 7च जाण उरल्या खरें ऑपोजिशन, पूण ते चडूच तुमच्या अगेन्स्ट, दे ओपनली कमींग अगेन्स्ट यू इवन आउटसायड असेंब्ली इन मोर अग्रेसीव मॅनर. ते CMच्याच अगेन्स्ट येतले न्ही. शेवटी तांकां मुख्यमंत्र्याच्या अगेन्स्ट उलयल्या उपरांत आपली थोडीशी व्हॅल्यू बीन वाडल्या सारकी दिसता किंवा मुख्यमंत्र्याचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन आरोप करप हे साहजीक आसा. विरोधक म्हटल्या उपरांत ते तेंचें काम करता. 7तले कितले जाण उरतले 2023 एंडा म्हणसर ऑपोजिशनान, आनी तुमच्या वटेन कितले येतले? आसा कितें ट्राय? म्हाजे कडल्यान बिलकुल तशा पद्दतीची ट्राय ना. म्हाका दिसता 7तले 7य थंयच उरतले. लास्ट क्वेश्चन जो विचारना, लोक म्हणटले इंटरव्यू अर्दी उरली म्हणून, की मंत्रिमंडळान हे 8 जाणांक घेतले काय घेना आनी केन्ना घेतले?
मंत्रिमंडळात रिशॅफल जावप हे खूप जाण परत परत तोच प्रश्न विचारत असता, केन्ना जातलें. काही जाणांक संदी मेळटल्यो, एक थोड्या तेंपान थोड्या जाणांक संदी मेळटल्यो. थोडो तेंप म्हळ्यार असो 1 वर्स 2024 पयलीं थोड्या तेंपान मेळटल्यो. थोडे तेंपान. ओके, देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आमी हो इंटरव्यू शूट केल्लो आसा जुवारी ब्रिजाचेर एंड वर्स सोंपत आयिल्ले आसा आनी फाल्यां हो जुवारी ब्रीज लोकां खातीर ओपन जातलो आनी ताचे उपरांत इनफॅक्ट परवा ओपन जातलो. फाल्यां एक सुवाळो जातलो आनी ताचे उपरांत ओपन जातलो. 3 मेजर प्रोजेक्ट्स ह्या वर्सा जाल्ले आसा. एक जुवारी ब्रीज, दुसरो म्हणजे आयुष हॉस्पिटल आनी तिसरो सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार मोपा एअरपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा तशें फुडल्या वर्सा आनी प्रोजेक्ट येतले. रिशफलाचेर तांणी सांगलां थोड्या वेळान जातले, कांय दिसांनी जातले. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे नो करप्शन इज म्हणजे नो टॉलरन्स टू करप्शन न्ही जाल्यार करप्शनूच न जावचें हाज्या खातीर इज ऑफ डुईंग बिजनसा खातीर सरकार काम करता. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX1, प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा goabalin.in. कीप वॉचिंग. रुपेश सावंत हांणी जुवारी ब्रिजाचेर इंटरव्यू केलो त्या खातीर खूब 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 धन्यवाद. म्हाका दिसता जुवारी ब्रिजा वयलो हो पयलो आनी शेवटचोच इंटरव्यू आसतलो. अशा पद्दतीची संद परत म्हाकाय केन्ना मेळची ना, ताकाय कोणाचो इंटरव्यू घेवपाक मेळचो ना. अशा पद्दतीन जुवारी ब्रिजार बसून इंटरव्यू दिता आसतना म्हाकाय खूब खोस भोगता. ह्या जुवारी ब्रिजा खातीर ज्यांच्यांनी योगदान दिलें तांचे हांव खूब खूब आभार मानता. आनी परवाच्यान न्ही फाल्यां रातच्यानूच म्हाका दिसता जुवारी ब्रिजाचो 12 उपरांत म्हणजे 30 तारखेच्यान आमी सकाळी पासून ब्रीज ओपन लोकां खातीर सुरवात करता. थोडे दीस आमकां कळ सोंसची पडली, बट आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे ह्या ब्रिजा वयल्यान येवपाक वचपाची वाहतूक खूब बऱ्या पद्दतीची मेळटली. गोंयकारां खातीर म्हाका दिसता जुवारीचें लोकार्पण करता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. हांव माननीय मोदीजी आनी आमचे बाब नितीन गडकरीजी हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. तांच्या ह्या कार्यकाळात खूब व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जेचें इमेजिनूय करूंक नाशिल्लें, जें फाटल्या 60 वर्सांत शक्य जालें ना, तें म्हाका दिसता ह्या 2 ते 3 वर्सांक आमकां येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयाक मेळ्ळें. त्या खातीर परत एकदां हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं सर वेळ दिलो म्हणून. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, पळयत राहा.